बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर देव म्हाका तुका वखत आनी सवत काय हाडटा, आमकां बरी करता आनी आमकां शाश्वत शांती दिता. जेरमाया प्रवादीचो बूक 30 आनी 3 अवसर 6 वळ. जेरमाया चॅप्टर 33 वर्स 6. सुम्या जेजूक भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया आनी गावया तें गीत स्वादीक जेजू नामान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका. आमच्या कांताराच्या बुकांत K10 पेज नंबर 153 153. दुर्लभ जेजू वंदन तुका, स्वादिक जेजू नामान तुका. दुर्लभ जेजू वंदन तुका. उंड्या रुपार लिपोन रावला सक्रामेंता राखून आसा. उंड्या रुपार लिपोन रावला सक्रामेंता राखून आसा. स्वादिक जेजू नामान तुका. दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका. दुर्लभ जेजू वंदन तुका. जिनिये पयनार सांगा दिताय, कष्टान वारा सांबाळ व्हरताय. जिनिये पयनार सांगा दिताय, कष्टान वारा सांबाळ व्हरताय. स्वादिक जेजू नामान तुका. दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका. दुर्लभ जेजू वंदन तुका. अंकारांतू दिवो जाता, अज्ञान्यांतू जाणवाय दिता. अंकारांतू दिवो जाता, अज्ञान्यांतू जाणवाय दिता. स्वादिक जेजू नामान तुका. दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका. दुर्लभ जेजू वंदन तुका. हालेलुया 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 हालेलुया. हर गान तुका होकळाव तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका. म्हज्या देवा म्हज्या राया म्हज्या सोडवंदरा हर गाणी होकळाव तुका. ससनाच्या ससनाक हालेलुया 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 हालेलुया.
प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोपई सक्रामेंताचें आराधन करन आयचो दीस प्रारंभ करचें केदें वर्तें भाग आमचें आमी देवाचें उतरी आयकवया वाचया आनी नियाळ करया जॉबाच्या बुकान 2:2 वसवर दावी बोल बुक ऑफ जॉब चॅप्टर 42:10 म्हजे उपरांत तुमी सांगा जॉबान आपल्या इश्टा पासत जॉबान आपल्या इष्टापासून प्रार्थना केल्या उपरांत प्रार्थना केल्या सर्वेस्परान जॉबाची सर्वेस्परान जॉब ग्रेस काय पाठी दिली ग्रेस काय पाठवून दिली सर्वेस्परान ताका सर्वेस्परान ताका आदी असले त्या प्रास असल्या त्या दोड्या मापान दिले दोडे आमा पान दिले जॉबान आपल्या जॉबान आपल्या इश्टा पासत इष्टापासून प्रार्थना केल्या उपरांत प्रार्थना केल्या उपरांत सर्वेस्परान सर्वेस्परान जॉबाची ग्रेस काय जॉबाची ग्रेस पाठी दिली पाठवून दिली ताका आदी असले प्रास असले प्रास दोड्या मापान दिले दोडे आमा पान वय दिले समिया जेजू समिया जेजू हांवें हेरां खातीर मागणी करता आसतना मागणी करता हेरां खातीर विनवणी करता आसतना तूं म्हजेर आशिर्वाद घालताय आशिर्वाद घालताय. हेरांच्या गरजो गरजो हांव जाणा जाल्ल्या वेळार जाल्ल्या वेळार तांचे खातीर तांचे खातीर व्हडा व्हडा मोगान व्हडा मोगान आनी व्हडा दयाळेन दयाळेन मागणे केल्ल्या वेळार केल्ल्या वेळार तूं म्हजेर दया दाखयताय दाखयताय. तूं म्हजेर काकूत दाखयताय काकूत दाखयताय. देखून हेरां खातीर मागोवंक हेरां खातीर मागोवंक म्हजे म्हजे थंय थंय उदार काळीज काळीज, काकुतीचें काळीज काळीज, आनी बिरमोतीचें काळीज काळीज, रसम्या जेजू जेजू मग जेन्ना आमी वाचता थंयसर निर्गमन बुकांती 17व्या वसरांत 8व्या वळीत तावन 11वी वळ पर्यंत बुक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 17:8 to 14 कशें थंयसर मोइजे विनवणी करता आनी इस्रायलीत झुजांत जिखतात की म्हणून म्हजे उपरांत तुमी सांगा रेफेदिमांत रेफेदिमांत आमालेक आयलो आमालेक आयलो आनी तो इस्रायलितां कडेन इस्रायलितांकडे झुजाक देवलो झुजाक देवलो मैदेन जोशुआक म्हळें जोशुआक म्हळें आमचे खातीर आमचे खातीर थोड्या मनशां विंचून काड विसून आनी आमालेका कडेन आमालेकाकडे लढाई करूंक भायर सर करूंक बाई सर फाल्यां देवाची त्या देवाची बेतकाठी हातान धरून हातान धरून हांव दोंगराच्या शिकारात रावतलो शिकाराचेर रावतलो जोशुआन जोशुआन मोइशेन सांगलेल्या प्रमाणे सांगल्याप्रमाणे केलें केलें आनी तो आमालिका कडेन आमालेकाकडे झुजलो झुजलो मोइशे मोइजे आरोन आनी हुर आनी होर दोंगराच्या शिकाराक गेले शिकाराक गेले मोइशे आपले हात विस्तारून हात विस्तारून उभारून धरताना धरताना इस्रायल परजा जिखतेली प्रजा जिखताली हात सकला घालताना घालताना आमालेक जिखतलो आम्हाला जिखतालो पण मोइशेचे हात म्हणजे हात व्हडले देखून व्हडले देखून ताणी एक फातर हाडन तर हाण ताचे पंदा दवरलो दवरलो आनी तो फातराचेर बसलो तेर बसलो आरोनान कारण आनी हुरान पुरान ताचे हात उबारून धरले हात उबारून धरले एका कुशीक एकल्यान खुशी एकल्यान आनी एका कुशीन आनी एकल्यान खुशी अनेक अशें ताचे हात जे हात दीस बुडासर दीस बळा थीर रावले तीर रावले आनी जोहोशवान जोशुआन आमालिकाचेर ताचेर जैत वेलें जैत बेले सर्वेस्परान मैशेक म्हळें तेजे म्हणजे एक म्हळे आमालिकांचें नांव तेजे नाव ह्या संवसारांतलें संसारांत हांव पुसून काडटलो पुसून काडतलो ही उतरां ही उतरां उगडासा खातीर उगडासा खातीर एका पुस्तकांत त्या पुस्तकांत बरोवन घाल बरोवन घाल. आनी ती जोशुआक सांग जोशुआक सांग मोइशेन एक वेदी बांदली वेदी बांदली. आनी त्या जाग्याक जाग्याक याहवे ईर हे यावे हीर म्हण नांव दिलें नाव दिले याहवे निस्सी याहवे म्हण निस्सी नाव म्हण दिलें नाव दिलें. अर्गां जेसू अर्गां जेसू, होगळा बापा होगळा बापा, जय जय पवित्र आत्म्या जय पवित्र तूं आत्म्या, आमकां जैत दिताय आमकां जैत दिताय. तूं याहवे निस्सी जावन आसाय निस्सी जावन आसाय. जैत असो देव जावन आसाय देव जावन आसाय. यशस्वीचो देव जावन आसाय देव जावन आसाय. सर ग्रेस कायसो देव जावन आसाय देव जावन आसाय. तुका जावं अर्ग आनी होगळा अर्ग आनी होगळा, ससनाच्या ससनाक ससनाच्या ससनाक, हालेलुया हालेलुया. मग ह्या उतरांचेर चड आनी चड नियाळ करया ते पर्यंत आमी देवाक अर्ग आनी होगळाप दिवन एक गीत गावया पवित्र 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 अडपरांचो सर्वेस्पर याची 31 पेज नंबर 88 Povit तळभरांचो सर्वेस पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर ताचे नाव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा ताचे नाव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा ताचे नाव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा ताचे नाव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा
बापाक जावं महिमा सर्ग आणि संसारा, बापाक जावं महिमा सर्ग आणि सर्वदा. जेजू जावं महिमा मनुष्याच्या त्या जीवनात, जेजू जावं महिमा मनुष्याच्या त्या जीवनात. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस, पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस. ताचे नाव सदैव जावं आता आणि सर्वदा, ताचे नाव सदैव जावं आता आणि सर्वदा. स्तुती जावं होगलाप जावं देवा बापा रचणारा, स्तुती जावं होगलाप जावं देवा बापा रचणारा. अर्गा जावं जय जय जावं जेजू शांती गुवारा, अर्गा जावं जय जय जावं जेजू शांती गुवारा. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस, पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस. ताचे नाव सदैव जावं आता आणि सर्वदा, ताचे नाव सदैव जावं आता आणि सर्वदा. सर्वेस परामुखार पवित्र जाया, तो तुमच्या जिवितांत अजापां करतलो, वेजमितां करतलो. तुमकांच तुमी देवा भेटोवन दिया. वंदिया हसिया पवित्रात्म्याक बळवता, वंदिया हसिया पवित्रात्म्या बळवंता. नावाड्या वाकण्या सर्गींच्या त्या दळबारा, नावाड्या वाकण्या सर्गींच्या त्या दळबारा. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस, पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस. ताचे नाव सदैव जावं आता आणि सर्वदा, ताचे नाव सदैव जावं आता आणि सर्वदा. ताचे नाव सदैव जावं आता आणि सर्वदा, ताचे नाव सदैव जावं आता आणि सर्वदा. ताचे नाव सदैव जावं आता आणि सर्वदा. ताचे नाव पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर. सर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराच्या नावे येता ताका जय जय. सर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवान. हालेलुया 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 हालेलुया. प्రైజ్ द लॉर्ड. हालेलुया. म्हाका जनो आज एका वर्त्या सांताचें स्मरण आमी करता. ताचें फेस्त जावन आसा सांत वेन्सिस्लावस. सांत वेन्सिस्लावस ड्यूक ऑफ बोहेमिया. बोहेमिया म्हणल्यार देशाचो या राज्याचो तो राय जावन आसलो. तो जल्मलो 907 वर्सा, म्हणजे आतां 1000 वर्सां पयलें 970 AD. 25 वर्सांच्या पयलेंच तो मार्तीर मेलो. तो ल्हान आसतना ताचो बापूय बोहेमियाचो राय मरण पावलो. आनी हो ल्हान भुरगो देखून ताची आवय ताच्या जाग्यार राज्याचें आडळ ते चलयता. पूण त्या वेळार ताची व्हडली माय भोव एक भाग्यवंत स्त्री, तिचें नांव लुडमिला, आनी भक्तिवंत स्त्री. त्या काळार सगळें बोहेमिया अक्रिस्तांव जावन आसलें या क्रिस्तांवनय जावन आसलें. आनी त्या वेळार लुडमिला एक क्रिस्तांव जाता, मात न्ही आपल्या घराण्याक सगळ्यांक क्रिस्तांव करूंक ती आशेता रायाळ घराण्याक. आनी विशयी जावन ह्या वेन्सिस्लावसाक ल्हानतानूच क्रिस्तांव मौल्यां, क्रिस्तांव शिस्त, क्रिस्तांव मागणी, पवित्र पुस्तक आनी सांता भक्तांचे जिणे विशयान ती विवर्सून सांगता. आनी ल्हानपणार तावनूच भाग्यवंत जिणी हो वेन्सिस्लावस जियेता. ल्हानपणारच ताका मोग आसता दुर्बळ्या धाकट्यांचो, कश्टांतल्यांचो, पिडेस्तांचो. कोणाच्या घरांत लांकूड ना उजो करून तो लांकूड हो व्हरून दितलो. कोणाच्या घरांत खावंक जेवंक ना तांकां व्हरून दितलो. न्हेसोंक पांघरोवंक तो दितलो. 18 वर्सांच्या प्राय भरतच तो राय जालो. पूण राय जालो जाल्यार सगळ्या बोहेमियाक क्रिस्तांव करूंक हर प्रयत्न करता. सदांच तो मिसाक मागण्याक सयत वता इगर्जेक. आनी अशें मागण्या इगर्जेक गेल्ल्या वेळार ताचो भाव बोलेस्लावस मोसरान आनी हग्यान राजकीय कारणा खातीर आनी धार्मीक कारणा खातीर
ताका इगर्जेच्या बागलारच तो लगाड काडटा. अशें वेन्सिस्लावस एक मार्तेर जावन मरता. तो केदाळ इगर्जी वचून सगळ्या देशा खातीर मागतालो. लगाड काडटना सैताने भावाक बक्षिलें आनी कुटुंबा खातीर देशा खातीर मागलें, सगळो देश क्रिस्तांव जावच्या खातीर. आनी आज मोगाचें न्हू आमी नियाळ करया, आमी हेरां खातीर मागचें कितलें गरजेचें गी म्हणून, कितलें गरजेचें. जाकोबाच्या पत्रांत 5व्या वसरांत 15व्या वडीर आमी वाचता, भाग्यवंत मनशान केल्लें मागणें देवाक मानवता आनी ताच्या मागण्या वरवीं पिडेस्त गूण जातात. आमी मागोवंक फावो. स्वामी जेजूस पुनर्जीवन जालो, सरकार सोडून बापाच्या उजव्या कुशीक बसला आनी पवित्र पुस्तकांत म्हणटा तो दीस आनी रात आमचे खातीर विनवणी करन मागणें करन आसा. देव पवित्र आत्मोय आमचो मजतदार पॅराक्लीट आमकां कुमक करता आनी आमचे खातीर देवा लागीं निरंतरी विनवणी करता. तर आमी हेरां खातीर मागचें कितलें गरजेचें. ह्या दिसांनी एका मिनिस्टराची साक्स हांवें आयकली. केरळाचो मिनिस्टर तो साक्स दिता, ताका भुरग्याचें देणें नासलें, त्या दाडा तो मिनिस्टर न्ही. आनी तो रेतेर मंदिरांत वता आनी थंयसर मागणें करून उलो करता दिता आसतना थंयसर यासक ताका म्हणटा तुवें प्रामाणीकपणान मागणें करीसी, तेन्ना देव खंडीत जावन तुका भुरग्याचें देणें दिता. आनी तितल्यार हो मिनिस्टर ताका विचारता प्रामाणीकपणान मागणें करचें म्हळ्यार कितें. तेन्ना तो यासक ताका म्हणटा तुका 12 वर्सां काजार जिवितांत भुरगें ना म्हूण भोव खंतीन बेजारायन आसाय न्ही गी. आनी तितल्यार तो मिनिस्टर रडोवन ताचें कश्ट दूख आनी आपल्याचे बायलेचें कश्ट दूख आनी सगळ्या कुटुंबाचें कश्ट दूख ताका सांगता आसतना यासक म्हणटा सगळ्या संवसारांत कितलीं जाणां आसात भुरग्यांचें देणें नासलें, देखून तुवें तांचे खातीर प्रामाणीकपणान मागा जाय. तूं ह्या संवसारांत जायत्या राटवळींनी पडलाय, देखून एक रेतेर कर आनी रेतेर वेळार हेरां खातीर माग. तुजे खातीर मागचें देगेन दवर, हेरां खातीर माग, भुरगीं नातल्या काजारी जोड्यां खातीर रडोन माग. तुज्या की चड दुखेस्त तीं आसात म्हणून चिंतून तांचें दूख तुजें कन्न घेवन तांचे खातीर माग आनी देव तुजेर दया दाखयता गिना पळय म्हूण. रेतेर करता आसतना त्या मिनिस्टर मागता आसतना ताका दैवीक अनुभव जालो, देवाचो अनुभव ताका जालो, बरें कुमसारतो जालो आनी बरें देवाचें बक्षणी ताणें जोडलें, हेरांक बक्षिलें आनी उपरांत आंतरीक बरी भलायकी जोडली. सुटकेचे मागण्या वेळार सुटकाय ताणें जोडली आनी हेरां खातीर ताणें मागोवन सुरू केलें. आनी घरा गेल्या उपरांतय ताका एक विशेश संतोश दादोसकाय बगली हेरांक मागच्या वरवीं. आनी हेरांक भुरगें नासतना दुख्ख आसात म्हणलें नियाळ करून तांचे खातीर मागता आसतना आपणाचेच कश्ट तो विसरालो. म्हाका भुरगें नातल्यार वणी देवा, हेरांक भुरगें दी देवा म्हूण मागता आसतना 1 म्हयनो जायचो जाल्यार तो म्हणटा देवान ताका बरी खबर दिली, ताची पतीण गर्भेस्तीण जाली आनी उपरांत भुरग्याक प्रसवली आनी भुरगो तो वाडून आसा. आतां सगळ्या संवसाराक कळीत जावचे सारकें तो परगट रितीन तो साक्ष दिता. हेरांक खातीर मागल्या वरवीं कितें बरेंपण आसा गी म्हणून. उत्पत्ती बुकांत 19व्या वसरांत आमी वाचता आब्राहामान विनवणी करची. सर्वेस्पोर देव सोदोम आनी गोमोराक नाश करूंक येवजण घालता, कित्याक सोदोम आनी गोमोराचीं पातकां विशेश जावन आसलीं आनी थंयसर हर तराचें खोटेपण आसतना देव तांकां नाश करूंक उबे सरता आसतना आब्राहमाक कळीत जाता. पण ह्या मोगाचें मागणें करता आसतना आमकां देव कितें करूंक येता तें सयत कळूंक आमकां कळीत जाता. देवाचें काळीज, देवाचें मन, देवाचें काळीज आमकां उक्तें जाता. आनी थंयसर आब्राहम देवा लागीं विनवणी करता. जर तर सोदोम आनी गोमोरांत 50 जण बरे मनीस आसल्यार त्या खोट्या मनशां सांगता तांकांय तूं नाश करताय की म्हणटा आसतना देव म्हणटा खंडीत हांव नाश करिना. आब्राहम धैर्य घेता आनी म्हणटा 40 जण आसल्यार, 30 जण आसल्यार, 20 जण आसल्यार, 10 जण आसल्यार, अकरेक 5 जण म्हणून तो विचारता. मागीर मुंदरसून आब्राहमान विचारलें जाल्यार खंडीत जावन 1 या 2 म्हणी बरे जण आसते आसले आनी सोदोम आनी गोमोरा उरते आसलें घडना म्हूण आमकां भोगता. म्हणजे विनवणेच्या मागण्याक कितलें बळ आसा पळय. आब्रामाचें मागणें देवान आयकून सोदोम आनी गोमोरा नाश केल्यार थंयसर लोत आनी ताचे बायले भुरग्यांक वांचयलें पळय. निर्गमन बुकांत 17व्या वसरांत आमी वाचता अमालिकीत इस्रायलाचेर झुजाक येता आसतना अमालिकीत
झुजाक येता आसतना महेशे कितें करता देवाची बेतकाठी घेवन दोंगराचेर चडटा आनी थंयसर दिमयेर पडून हात वयर करून तो मागणें करून सुरू करता. आमालेकीत जावन आसात गुर्तू 7 तराच्या खोटेपणाची आनी 7 महापातकाची. 7 महापातकांनी बुडलेले आमालेकीत इस्रायलाचे झूज करून येता. इस्रायलीत म्हळ्यार इस्रायल म्हळ्यार देवाची भुरगीं. आनी असल्या वेळार महेशे जोशुआक म्हणटा तूं वच तरणाट्यांक घे कोणा लागीं हातेरां आसात आनी झुजोंक घालता तांकां घेवन वचून तूं झूज कर. हांव त्या दोंगरार वचून हांव मागणें करतां. पळया मगाच्या दोनीय गरजेचें. आमी आस्पत्रेक गेल्ल्या वेळार डाक्टरांनी नर्सांनी बरी चिकित्सा दिवची, आमच्या कुडीची कसली पिडा म्हणून बरी परिक्षा करून त्या प्रमाणे वखद दिवचें तें गरजेचें. आनी एक तरान मागणें करचें गरजेचें. ह्या दिसांनी आमच्या फादर मुल्लस कोडयाळचे आस्पत्रेंत एकली पिडेन पडली, हार मारली, मस्ती साध्यता नासली. डाक्टरांनी आशा सोडली पूण तिचो भाव तिचो बारीकसो मोग करतलो. देखून थंयचो डिरेक्टर बाप सयत म्हज्या लागीं म्हणालो तो थंयसर वचून कॉपेलांत वचून दूख हांगोळोन मागो नासलो. सगळो वेळ ताचो थंयच करचो जालो कित्याक भयणीक मेळोंक जायना आस्पत्रेंत आसा, आयसीयूंत आसा. आनी देवान अजापांनी म्हणल्या बरी डाक्टरांनी सांगलें ती वाचची साध्यता ना, बरी जावची साध्यता ना. ती बरी जाली आनी बरी जावन घरा गेल्या. देवाक जावं अर्घ आनी होगळा. मगाच्यान आमी हेरां खातीर मागची कितली गरज आसा. देखून येवच्या शनवारा दीस हांगासर 24 वरांचें मागणें आसा. शनवारा सकाळीं 6 वरां तावन आयतारा सकाळीं 6 वरां पर्यंत दिसाक रेतेरा हांगासर. मगाच्यान आमी सांगता मेळोन मागया, सगळ्या संवसारा खातीर मागया. देव आमच्या संवसारांत कितेंय कश्ट अनवरां समस्या आसात ते आसूंक तांणी देवान सोडल्या तर म्हाका तुका मागणें करून देवान उलो दिवचो. कित्याक आमी सर देवाचीं भुरगीं, आमी एकसुरी न्ही. वी आर नॉट एन आयलँड, वी लिव टुगेदर, वी आर द बॉडी ऑफ क्रायस्ट. सगळे मनशाकुळ देवाचेंच कुटुंब, सगळीं मनशां देवाचींच भुरगीं. हर एकल्यांनी बाछावी जोडी जाय, हर एकल्यान देवाक वळख जाय, हर एकल्यांनी तांच्या जिविताच्या झुजान जैते ते वंजय जाय. आनी थंयसर महेशेन दिल्लें नांव देवाक यहोवा निस्सी. यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी म्हणजे देव जैत लाभयता. आमच्या जिवितांत आमकां जैत लाभयचें. सगळ्या संवसारार शांती समाधान स्थापन जायची. कितलेशे भुरग्यांची देणे ना तांकां भुरग्यांचे देणे लाभचें. कितलीं घोव बायलां झगडटात आनी माया मोगान एकवटान जियेचें. कितल्या कुटुंबांत शांती समाधान ना तांकां शांती समाधान जियेचें. कुटुंबांत आमकां शांती समाधान रास करीचें. कितलेशे तरणाटे वायट वाटेन गेल्यात, विशयी जावन ड्रग एडिक्ट जाल्यात, तांणी ते ड्रग्स सोडून बरे भुरगे जायचे, बरें शिकप जावन बरो फुडार आसा करीचें. कितले जाणां काम ना, कितले जाणां कामाच्या जाग्यार तांकां प्रमोशन ना, कितले जाण पियोन तांचें जिवीत देसवाड केलां, कुटुंबां देसवाड केल्यान, भुरग्यांचें जिवीत देसवाड केलां. कास जायनासतना रावल्यात, एकसुरे रावल्यात. ह्या भुरग्यांक तांची वाटेर घालां, अनाथ जाल्यान भुरगीं झुजां जावन कितले जाणांनी घरां होगडायल्यान. आमी विनवणी करची गरज आसा. देखून रातीचें जागरण 30 तारीख ऑक्टोबराच्या सगळी रात जागरण आसा. मोगाच्यान तुमी येया, हेरांक आपण हाडा आनी ही बरी खबर हेरांक सांगा. वॉट्सॅपाचेर ही न्यूज चडांनी चड व्हायरल करा आनी सगळ्यांनी येवन सगळी रात आमी मागणें करया. मनात एक बाप सिरल पिंटो उडपी जेसूचो आमच्या सांगाता मेळटलो, तोय आमकां मुखेलपण घेतलो. आमचो भाव कोडयाळ तावन येतलो, एलियास कोयल्लो ताज्या टिमा सांगाता. आनी दैवीक रेत्र मंदिराचे सर ह्या जाग्यांनी हांगासर वावरतले विनवणेचे सांदे आनी हांगाचे सगळे हांगासर वावराडी थंयसर आसतले. सगळी रात मोगाचें हांव मागणें करया. सगळ्या संवसारा खातीर आमी मागया. आमी मागची गरज आसा. भावार्थाचें मागणें देव आयकता आनी पिडेस्तां गूण करता आनी संवसाराच्या गरजांनी देव आमकां पावता. जर तर बोपय सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घालया. मोगाचें हांव समिया जेजूक आमी म्हणया, आधार तूं समिया, म्हज्या जिणेंत तूं आधार. समिया आमची जिणी उजवाडावंक तूं आधार. सगळ्या मनशाकुळाचें मन उजवाडावंक, काळीज उजवाडावंक, आमचे कुटुंबां उजवाडावंक, आमचे देश आमचे राज्य उजवाडावंक, आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांक उजवाडावंक, समाज सेवा करतना उजवाडावंक, आमच्या ह्या जागांक रिलिजियसांक आनी सगळ्या पवित्र सभेक उजवाडावंक. आधार आमकां तूं सोमिया जिणे, आधार आमकां तूं सोमिया, आधार आमकां तूं सोमिया जिणे, आधार आमकां तूं सोमिया. जिवित आमचें उजवाडावंक
उजवाडांत जिवीत आमचे उजवाडांत जिये आदार आमकां तूं सोमिया आदार आमकां तूं सोमिया. मोगाच्यान आज जो कोण जन्म दिवसाचेर सून आसा तांचे सांगात आमी संतोष पावता. काजाराचो दिसाचेर सून आसा तांच्या सांगात संतोष पावता. तांच्या गरजां बसती आमी मागता. फिलोमिना मेंडोन्सा उडुपी, प्रेमल लुईस सास्तान, ಈತನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ರಾಲ್ಫ್ ಮಚಾದೋ ದುಬೈ, ಲೆನಿತ್ ಡಿಸೋಜा मागोनी. देवाचो आधार आमी मागया. आधार आमकां तूं सोमिया जिणये आधार आमकां तूं सोमिया आधार आमकां तूं सोमिया जिणये आधार आमकां तूं सोमिया. देवाक आमी अर्घ आनी हुकलाप दिया आनी सबार जाणांनी अजापां विजमितां महत्कार्यां देवाची अनुभव केल्या. देवी कलोरत्नमंदिराच्या आराधनाद्वारे, मिसारच्या बलिदानाद्वारे, रेतीद्वारे, हांगासर भेट दिल्ल्याद्वारे कुटुंबांतल्या समेस्तांक गुण केल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी हुकलाप दिता. कॅथरीन आल्मेडा मुंबय, शालिटा मचादो दुबय, ग्लॅडिस डिसोजा हळे अंगडी, मणी फ्रॉम व्यासनगर मँगलोर. सर्जरी बऱ्या तरान जाल्या, घराचें काम बऱ्या तरान पंथा पावलां, परगांव वचून साध्य जालें आनी परगांवांत चिंतनांतलें बरी बरें काम मेळ्ळें. मोतीक शांती समाधानांतली जीवघात करया म्हणून सयत बगतलें, शांती समाधान मेळ्ळें. गांठी गांठी दुखतले, आंगांत एका तराची अशांती आसली. देवान म्हाका बरें केलें. रेतेर केल्ल्याद्वारे मतीक उसवाड मेळ्ळो आनी नवीन सतां उगडापी जालें. पयत पुस्तक वाचूंक विशेश तरान म्हाका आसक्त मेळ्ळी. चिंतनांतल्या बरी हांवें होगडायलेले पयशे सगळे म्हाका पाटी मेळ्ळे आनी कुटुंबांत शांती समाधान आनी एकवट आयला. जाग्याचे समस्या आसले आनी त्या जाग्याच्या समस्यांत आमकां जीक लाभल्या आनी आमचो जागो आमकां मेळ्ळा आनी आमच्या नांवार जाला. देखून ती देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. आमी देवाक अर्घ आनी होकलाप दिया. अर्घ आनी होकलाप तुका सोमिया जेजू. आतां विविध त्या सभापती आतां आमी मागया. आश्विन आनी कुटुंब कॅनडा हांच्या विशेष त्या सभापसत, डियोन पिंटो ब्रह्मवार हांच्या त्या सभापसत, तशेंच डॅरन पिंटो ब्रह्मवार, जुलियट बर्बोजा अशोकनगर हांच्या विशेष त्या सभापसत, तशेंच आस्पत्रेंत आसात. आज काल सर्जरी जाली पाटीच्या कण्याची. मनात एक बाप वॉल्टर मायकल मेंडोन्सा, तांणी संपूर्ण तरान गूण जावचे पासत. आनी एका भयणीची सर्जरी आसा, ती भियेता. तिका भिरांत पयसरोन सर्जरीक तिणें ओपोवंक स्विकार करूंक. गर्भांत कॅन्सर आसा, तांतलें गूण जावच्या खातीर. आर्थरायटीस पिडा आसा, युरीक एसीड आसा, गांठी गांठी दुखतात, सगळ्या आंगार दूख आसा तांतलें निवारचे पासत. थायरॉयड पिडेतावन गूण जावच्या पासत. मानसीक पिडा आसा, रातीक न्हीद पडना, कितें कितें मतीन चिंतना येतात, नाका जाल्ली चिंता येता, तांतलें देवान तांकां निवारच्या पासत. बरी एक सैरीक जावच्या खातीर, सैरीक जाता म्हणटा आसतना एक तरणाट्यासरली एक विशेष भिरांत आसा, कावजिणी आसा, त्या नीता म्हणल्यार भयणीन मागणें करूंक उलो दिला. भुरग्यांचे देणे जावचे मेळचे पासत काजारी जोड्यांनी उलो दिला मागोवंक. भुरगीं 8 वाट्यान गेल्यात. तरणाटो भुरगो ड्रग एडिक्ट जाला, ताणें तांतले भायर येवच्या पासत एक तरणाटे चली एका क्रिस्तांव आसल्या चेड्याच्या मोगार पडला. तो संबंध बरो ना, तांतले ताणें पाटी येवच्या खातीर ह्या सर त्या पासत सांगाता मेळोन आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोमिया. आधार तूं आमकां सोमिया. आधार आमकां तूं सोमिया जिणये आधार आमकां तूं सोमिया आधार आमकां तूं सोमिया जिणये आधार आमकां तूं सोमिया. आतां आमी मरण पावल्या सर मलगड्या पासत पुलगदल्या आत्म्या पासत पुर्वजां पासत आमी मागया. देवादिनी फेलिक्स मार्टिन डिसोजा, फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी ऑस्ट्रेलिया. देवादीन पॅट्रिक डिसोजा मुदरंगडी. देवादीन प्रिसिल्ला नाझरेत बंटकाल. सगळ्या सरलेल्या आत्म्या पासत उडास करता. अश्विन आनी फॅमिली कॅनडा. देवादीन फ्रांसीस जुआन्ना फेर्नांडीस. देवादीन तेरेसा डिसोजा बळकुंजे. देवादीन
फेलिक्स मार्टिन डिसोजा वाडाला देवादीन लक्ष्मण कोटियान सर कुटमात्या सरलेल्या मालगाड्यांचा उडास करता विनुता आणि कुटाम फेलिक्स मार्टिन डिसोजा देवादीन रॉबर्ट डी अल्मेडा देवादीन रोमियो आणि विक्टर ब्रगांजा देवादीन जेरोम आणि मेरी अल्मेडा महिन्या समरनाचं उगडास देवादीन आल्बर्ट सेरावो ताने सासनाचा विषय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाशाचेर फंगोदी समाधानेन ते विषय घेवन दी आमीन. सरलेल्या समेस भारताचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विषय घेवन दीत आमीन. आमी दिमी घालया आनी समया जेजू लागी आमी मागया आधार तूं आमकां समया सोर आमच्या गरजो आनी ते सवा पपय क्रमेताच्या पांयांतळ आमी दवरया आनी आधार तूं आमकां समया म्हणून आमी गावया आनी आधार मागया. आधारम का तू सोमिया जीनी आधारम का तू सोमिया आधारम का तू सोमिया जीनी आधारम का तू सोमिया जीवितामचे उजवाडात जिये जीवितामचे उजवाडात जिये आधारम का तू सोमिया आधारम का तू सोमिया. सोमीन समसो आधार मोगाचनो आज सगळो दीस आमी विनवणी गेल्या दैवी कलोरेत्री मंदिरांत ऑक्टोबराच्या 8 तारखेतान उडास दवरा भुरग्यांची रेतेर हांगासर 8 तारखेतान आसचे ना ताजे उपरांतल्या आयतारा 15 तारखेतान हांगासर कोंकणी रेतेर आसा त्या रेतेरेक सर भुरग्यांनी येवन वडां सांगाता मेळोन थंयसर भुरग्यांची रेतेर भोव अपुरबायेची आमी करून घेवया. ऑक्टोबराच्या 15 तारखेतान हांगासर आयतारा सांजेर तावन ब्रेस्तार दनपारा पर्यंत वडां सांगाता भुरग्यांची रेतेर आमी सांगाता मेळोन आमी करतले. सर आनी सर भुरग्यांक स्वागत जावन आसा. उडास दवरा मोगाचनो परवां शनवारा दिसा खंडीत जावन तुमी येया हेरांक आपण हाडा. 26 वरांचें मागणें आसा. तुमकां 26 वरां मागण्यांक येवंक जायना जाल्यार रातीच्या जागरणाक खंडीत जावन येया. सांजेर 6 वरांच रातीचें जागरण आरंभ जाता. एका वेळा वेळ जाल्यार सांजेर 9 वरां तावन सकाळीं 6 वरां पर्यंत ऑक्टोबराच्या 30 तारखेर शनवाराच्या दिसा मोगाचनो हे रातीचें जागरण आसतलें. सगळ्या मनशाकुळा खातीर मागूं आनी हेरां खातीर मागून आमकां जें कितें जाय तें जोड घेवंक एक बरो अपुरबायेचो अवकाश. संतोषान उल्हासान गीतां गायान तुझे सशी पावल्या अर्घा पाटो कायल्या बली भेटोंक जमल्या तुझे बिन सोमिया इथे हे जिणे ना जीवन तुझे विने दिकुर पेदेने नाम काऊने लाभय सर्गी जीने लाभय सर्गी जीने संतोषान उल्हासान गीतां गाया तुझे सशी पावल्या अर्घा पाटो कायल्या बली भेटोंक जमल्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त दय मोगाच्या भवना आणि बहिणीनो एक कुटुंब जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या वाचता. विशेष रितीन आयची वाचपा आनी देवस्तुती आमकां आमच्या जिविताचें संपूर्ण समर्पण सोमियाक करच्याक आनी सोमियाचो तो मोग नियाळन खऱ्या भावार्थान आनी खऱ्या देवासपणान आमची क्रिस्ती जिणी जियोवच्याक आमकां आपोवणें दितात. देखून मोगाळ भवना आनी भयणीनो
देवान आमकां हो बोवार्थ आनी हें क्रिस्ती जिवीत दिलां आसता थंयसर म्हज्या जिविताची संपूर्ण समर्पणाची जिणी देवा थंय ना. दोन दोणीर पांय दवरलेल्या बरी हांव म्हजी जिणी जियेतां तर हांव म्हाकाच नासा कोरून पायतलो म्हणलें उतर आयच्या वाचपा मुखांत आमकां स्पश्ट जाता. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना विशेष रितीन देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया. ताणेंच आमकां ताज्या मोगांत एकवटावन हो भावार्थ जिवोंक आपयला. ताणेंच आमकां आमच्या उणेपणांत तावन उठोवन परत ताचे सरशीन येवंक अवकाश दिल्यात. ताणेंच आमकां आमच्या जिवितांत तिरासण आपणावच्याक हर एक अवकाश रुता केल्यात. देखून ताका आमी दिनवास या आनी आमचें उणेपण अस्कत काय सबार रितीनी देवा तावन पयस वेची हर एक गडीत वळखून घेवन देवाक आमी ती समर्पिया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवचे खातीर आमकांच आमी आयती करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पसत भगवंत सदांचो उंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुतकर, सोमिया काकुतकर, क्रिस्ता काकुतकर, क्रिस्ता काकुतकर, सोमिया काकुतकर, सोमिया काकुतकर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा पवित्र समर्थीची सगळी नियमां तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायल्याय. तुज्यो आज्ञा पाळून ससनाच्या जिविताक पावोंक आमकां फावो कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. हग्गाय प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. दारियुस रायाच्या दुसऱ्या वर्सा 6व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा हग्गाय प्रवाद्या उदेशी शेअल्तियेलाच्या पुता जेरुबाबेलाक, सुदाच्या राज्यपालाक आनी जेहोजादाकाच्या पुता प्रधान याजक जोशवाक सर्वेस्पराचें उतर पावलें. दळबारांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हो लोक सांगता सर्वेस्पराचें मंदीर नव्यान बांदूंक आजून वेळ पावूंक ना. तेन्ना हग्गाय प्रवाद्या उदेशी सर्वेस्पराचें उतार पावलें. मंदीर पाड पडलेलें आसता तुमी सुंदर घरांनी रावचो वेळ हो गाय. तर आतां दळबारांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमकां कितें घडटा ताचे विशीं चिंतून पळया. तुमी भरपूर वमतात पूण भोव थोडे लुंवतात. तुमी जेवतात पूण तुमचें पोट भरचें ना. तुमी पियेतात पूण दादोशीं जायनात. तुमी न्हेसतात पांगुरतात पूण तुमकां ऊब मेळना. आनी जो वावराडी कांय इल्लें जोडटा तो ते पिंजलेल्या पोतयान घालचे खातीर जोडटा. दळबारांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमकां कितें घडटा ताचे विशीं चिंतून पळया. दोंगराचेर वसा, रुकाड हाडा आनी मंदीर नव्यान बांदा. तेन्ना तें म्हाका मानवतलें आनी थंय म्हाका महिमा मेळटली. उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर. देवाचे वळपकार. श्लोक. आपल्या लोकां थंय सोमी संतोसता. आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया.
भक्तांचे सभेन ताची होगलीक गाजया. इस्रायल आपल्या रसनारां ते उल्हासूं, सियोनांत आसलेली आपली राजा ते संतोसूं. आपल्या लोकां ते सुमी संतोसता. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करूं, वियोल विण्यार संगीत करूं. सर्वेस्पोर आपल्या लोकां ते संतोष पावता. दुबळ्या धाकटांचें तो तारण करता. आपल्या लोकां ते सुमी संतोसता. भक्त आपणाक लाभलेल्या जैतां पासत संतोष पावूं. मांद्रेर न्हिदोन आसतनाय उल्हासाचे उद्गार ते सोडूं. आपल्या देवाची वाकणी तांचे जिबेर आसूं. ताचे सर भक्तांक हिस्स जावं महिमा आनी व्हडवेक. श्लोक. आपल्या लोकां ते सुमी संतोसता. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. हांवूंच वाट, हांवूंच सत आनी हांवूंच जिवीत म्हणटा आसुमी. म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणायच्यानी बापाशी वचूंक जायना. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्परा तुजे उतार पावता त्या बरे परगडचे खातीर म्हजे वंटणी काळीज नितळ कर. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या दिसांनी घडिल्ल्या सर्व संगतीची खबर हेरोद उपरायाच्या कानांत पडली. तेदवां ताका ताचे विशयांत कितें चिंतचें म्हणून कळ्ळें ना. कारण थोडे जण जुवांक जिवंत उठयलां म्हणटले. हेर थोडे एलिया दिश्टीक पडला आनी थोडे पुर्विल्ल्या प्रवाद्या मदलो एकलो जिवंत जाला म्हणटले. पूण हेरोद म्हणटालो जुवांचें शीस हांवेंच कापयल्लें तर तो कोण जायत. हाचे विशयांत कितें सकड हांव आयकतां. देखून जेजूक खुद्द पळोवंक तो आशेतलो. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त मोगाच्या भावांनी भयणीनो, फ्लॅटांनी वस्ती करच्या लोकांक जर तर तांच्या कुशीच्या फ्लॅटाची वस्ती करची व्यक्ती नवी आयली जाल्यार आदली बरी आसली आतांची कशी आसात गी म्हणलें एक चिंता पुदेता. विगाराचो वर्ग जाताना नवो विगार आयलो जाल्यार आदलो विगार बरो आसुल्लो. आमचे संगी उलयतालो, आमच्या घरा येतालो, भेट करतालो, हरी एक संगती करतलो. हो कसो आसा गाय म्हणलें एक चिंताप मोतींत लोक आटयतात. घरांत एक सून येताना घरांत आशिल्लीं वडिलां आदल्या व्हडल्या पुताची सून बरी आसा, आतां धाकट्या पुताची सून कशी आसा गाय. आमचे हो संगी होंदोन जियेत गी म्हणलें एक चिंताप तांच्या मतींत उदेता. तसलेंच चिंताप आमी आयच्या वांजेलांत हांव घेवयेत. हेरोदाच्या जिवितांत जुआंव बाप्तिस्त एक कंटक, एक अडखळ जावंक पावलो. कित्याक ताची आनी तिची कामां ताणें धैर्यान दाखोवन दिल्ल्याक. देखून हर एक रितीन आपलें फामादपण उरोवच्याक, नांव उरोवच्याक जुआंव बाप्तिस्ताचो जीव काडूंक तो फाटीं सरोंक ना. आनी हांगासर जेजूचें परगट मिसांव प्रारंभ जाला आनी हर एक रितीन लोकांच्या गरजांनी जेजू पावोन आसा, ताचें नांव फामद जाते आसा. देखून ताका एक भिरांत परत हो जुआंव बाप्तिस्त आपणाक हर एक रितीन पंत आव्हान दिल्लो, जागवणी दिल्लो. परत जिवंत जाला गाय वा ताका जिवंत उठयला गाय म्हणलें एक खंत आनी चिंताप ताच्या मोतींत उदेलें. देखून जेजूक पळोवंक तो आशिल्लो. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सबार फावटी आमी आमच्या जिवितांत जर तर भावार्थान तीर आसून सर्व रितीनी
सताची नितीची आनी देवाक मानता तसली जिणी जियेनाव मुखल्यान एक चिंतापणी फाटल्यान आनी एक चिंताप दवरून आमची जिणी आमी सारताव तर खंडीत जावन आमची जिणी असल्याच परिस्थितींनी आजची आमी पळोवंक शकता देखून आज स्पश्ट रितीन आमी आयकल्ली दोनी वाचपां आमकां सांगतात की सर्व रितीनी देवाच्या वाटेन समकोची जिणी आमची जाय जर तर देवाक मानता तसली जिणी हांव जियेना संवसाराक खुशालकाय दिवचें संवसाराक बरो आसा आनी सर्व रितीच्यो संगती हांव करूंक शकता म्हणलें जिवीत हांव जियेतां तर देवाक हांव जागो दिवंक शकना त्या खातीर हगाय प्रवादी मुखांतर देव लोकांक स्पश्ट करता म्हजें मंदीर तुमी बांदल्या शिवाय तुमच्या जिवितांत कितेंय केल्यारय तुमकां तृप्ती आसची ना तुमी दाराळ वमतेल्यात पूण तुमकां थोडेंच लोवंक मेळटलें तुमी घट्ट जेवतेल्यात पूण तुमकां ती तृप्ती भोगची ना आनी हर एक रितीन तुमी पांगरन आपली जिणेंत ती ऊब भोगूंक तुमी सोदतेल्यात पूण ती ऊब तुमकां मेळची ना त्या खातीर हर एकली आमी आज आमचें मंदीर सारकें करी जाय देवान तें उदार मोन जावन आमकां दिलां तो भावार्थ जियोंक हर एक अवकाश दिल्यात हांव सदां न्हीत ताचो पोस करतांगी जर तर कितेंय थंय बादाक घडात जाल्यार तो परत बांदून हाडूंक हर एक प्रयत्न करतांगी हेरोद आपल्या जिवितांत सूख करूंक पावलो पूण आपल्या जिवितांत जिणी परिवर्तनाची चिंता पाठोवंक आनी आपलें जिवीत सुखीन हांवें वायट संगतींनी मेतेर केलां म्हणलें चिंता पाठोवन जिणी बदलावपाक गेल्लो जाल्यार असली चिंतना ताच्या मतींत उदेत येनात तसलेंच जिवीत आमचें जाल्यारय आमच्या जिणयेंत पातकांक आनी उणेपणाच्या संगतींक जिणी परिवर्तनाचो मनोभाव आमी रुता करूंक जाय देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेष रितीन देवाचो आदार आमी मागया कित्याक देव मात्र आमच्या जिवितांत त्यो संगती परत जिवाळ करूंक जिणी परिवर्तन करूंक अवकाश दिवंक शकता म्हज्याच बळान आनी सक्तीन म्हज्याच तालंतांनी हांव कितेंय करूंक शकना देखून देवाचो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमेन धन आमचें वोपसितांव बापा मन आमचें अर्पितांव तुका धन आमचें भेटयतांव तुका कान घे बापा वायन वुंडो तुका भेटोसो साक्ष आमच्या कश्टा वावरासो घे तूं मोग आमच्या काळजाचो कान घे बापा म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नेक्या पयस दावास विस्फोर म्हणून सर्वेस्पर आमच्या बापा तुजे परजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे ती बदलून जेजूच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हण आमी भावार्थान सतमंताव तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळासो कर म्हण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सगळे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तई आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कुळ तुवें रचलीं ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितुमेर तुका वाकणटा तारण मेळ्ळली तुजी परजा सरगार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या सांतां भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायताव पवित पवित पवित
तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा उत्सर्गीन तुका जय उत्सर्गीन तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय उत्सर्गीन तुका जय उत्सर्गीन तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बावडतो सोगूट परगटुया सुम्या जेजू आमी हो बुंडो खाता आनी हे कालसिंतले पियेता तितले पोटी तूं वैभवान येसा आमी तुझे मरण परगडता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची खाकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर नमी मागतांव ओंकार मरे देवाचे माये संगती भगवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन येवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी.
सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबर शानात व्यक्तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय कित्यार जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोमियाची शांती सदांच काळ तुमचे सोवे आसूं तुमचे सगळे आसूं. एकामेकांक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हजे बेदनचे म्हाका पावना तुजे उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या तुका सेवकत रेता येण्याक तुज्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मुझे समर्पिता. उंड्या रुपार तुका आमी सेवता तुजे सारके जावंक आशेता. निरंतरी तुजी सेवा करता तुजी सेवा करता. सोम्या तुका सेवकत येता येण्याक तुज्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मुझे समर्पिता. प्रार्थया. सर्गींच्या बापा तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बोळ दिताय. आमचे सक्तायेक लागून परतून परतून आमी पडतांव तेदना ह्याच बळान तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फळ आमचे जिणेचे सालींत आमी बोगीसो कर आनी दाखयसो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दीन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोशाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. हर एक म्हज्या सुख संतोषा सोम्या तुजो सांगात सोदता. हर एक म्हज्या कश्टांनी दुखां सोम्या तुजो आदार मागता. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दीन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोशाची सोम्या तुका हांव